मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पयले सुवातेर शुभ वर्तमान मातशें दुसरेंच आसा, कित्याक काल आमी जेजू आख्खे पोरचेक 5,000 लोकांक जेवण दिता तें आयकल्लें आनी आयजूय तेंच शुभ वर्तमान आसा. जे परी अर्दो म्हणल्यार मिसाचो कॅलेंडर आसता ते प्रमाणे दाखयलेलें आसा. पूण जेन्ना हें वाचप दुसऱ्या दिसाय परत येता तेन्ना आमकां उगडास करता आमी फुडलें शुभ वर्तमान घेवंक जाय. आनी ताच्या लागून जरी तर तुमी पिलारच्या आमची बायबल डायरी येता थिंगा पळयलें जाल्यार वाचप आमकां जेजून 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन ताची वाड केल्ली आनी दुसऱ्यांक पोटभर जेवण दिल्लें हें वाचप आसतलें. पूण आयज आमकां हें वाचपाचें नियाळ करूंक आमंत्रण दिता आसतना आयची ही वाचपां आमकां उगडास करता की आमचो भावार्थ खोट्या स्वताचेर केन्नाच वाड जायना, पूण देव आमच्या सांगाता आसा आनी ताचे उतरां प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन जेरेमायस प्रवादी जो देवान विचललो आनी देवान ताका धाडलेलो, तो देवान ताका धाडला जाल्यार तो देवाचें उतर इस्रायल पोरचेक सांगता कशे भाशेन देव तांकां राखतलो, सांबाळटलो आनी तांचो वाड करतलो. पूण लोकांनी आपणा पासत एक प्रवादी कसो हनान्याक विचून काडलेलो आनी तो देवाचें सोत तांकां दिवचे बदलेक संवसार बुलयता ते प्रमाणे लोकांकूय तो सोजमणी दितालो. आनी ताचे लागून तो जेरेमायसाक ताचे जू जे आसले लाकडाचे तो मोडून उडयता, दाखोवंक दिता तूं देवाचो मनीस न्हू कसो. पूण देव परत जेरेमायस प्रवादीक आश्वासन दिता तो आसा ताचे बरोबर आनी कितें आनी कसले खोर त्रास वो कोश्ट इस्रायल पोरचेर येतोले आनी हें सोत स्विकारून तांचें जिवीत बदलचे सुवातेक जे सोत फोटिंगपणाचें सोत जो हनानियास प्रवादी तांकां दिता तें मानून ताचे फाटल्यान वेता. आनी जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानान उगडास करता की आमचें ध्यान मन आमी ताचेर दवरूंक जाय, कित्याक तो सदांच आसा आमचे बरोबर. जरी तो आसा आमचे बरोबर आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट येता, दूख येता, त्रास येता, आमी ताका उलो मारता तितले फावटी तो आमकां हात दिवन उबारून वयर काडटा आमचे त्रासांतले, आमच्या कोश्टांतले. तो आमकां उगडास करता आमचें ध्यान मन ताचेर दवरूंक जाय. ताचेर दवरल्यारूच आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें सदांच आसतलें, पूण ताचो प्रभाव आमचेर जावचो ना, कित्याक जेजू आसा आमच्या सांगाता. तो जीच कृपा आमकां आमी सांग मागुया.